सांताक्रूज मतदारसंघातल्या बोंडवोल तळ्याचे उदक सोडपा खातीर वाल्वाची दुरुस्ती आणि हेर कामां एप्रिल 2024 मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन उदका स्तोत्र मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांताक्रूजाचो आमदार रुडोल्फ फर्नांडिसाक विधानसभेत दिले। सांताक्रूजाचो आमदार रुडोल्फ फर्नांडिसान भायल्या वाल्वांत घुसपागोंदळ करून बोंडवोल तळ्यांतल्यान उदक पंप करपाचो प्रस्न मांडलो आणि सरकारान ताची राखण करपा खातीर पावलां उबारपाचे गाराणेय विधानसभेत घातले। तशेंच सरकारान हो विशय गंभीरपणान घेवपाक जाय ते भायर कारवाय करपाक जाय आमदार विरेश बोरकारानय सांगले। बोंडवोल तळ्याचे 2023 22 डिसेंबराक वेटलँड वाठार म्हूण जाहीर केला। ह्या तळ्या भोंवतणी आशिल्ल्या जाग्यार बांदकामाचेरय बंदी घाल्या। एका अनवळख्या मनशान ह्या तळ्याचो उदकाचो व्हाल्व सोडून तळ्यातले उदक सोडला। ह्या प्रकरणात ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ दाखल केल्या। तशेंच ह्या प्रकरणाची चौकशी नेटान जातली अशें मंत्री शिरोडकारान सांगले। ह्या तळ्यांतल्यान उदक सोडपी मनशाक अटक करची अशी मागणी आमदार फर्नांडिसान केल्या। Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to the criminal act of draining water from Bondawal Lake by tampering with the outflow valve. What steps the government will take to resolve the same? Speaker sir, ये बोंडवोलचो जो इशू हा वो आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांचो सारको एक सिरियस इशू जावन येयलेलो हा। हे बोंडवोल लेक जी जावन आसा सेकंड लार्जेस्ट लेक इन गोवा, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट लेक, आनी ही लेक ऑलमोस्ट 1910 बांदलेली आनी आयज हे लेकीक ऑलमोस्ट 114 वर्सां जालेली हा। आनी ही लेक ह्या रिजनाक बांदलेली आमच्या एन्सेस्टर आमचे आदले मरण गेले। आन्सर करून ये मंत्री लोक एक मिनिट तांदा सांग पळय मंत्री रिप्लाय आय वांट टू टॉक ऑन दॅट। स्पीकर सर, बोंडवोल लेक जे आसा ते गोंयचे जे 150 सुमार लेक्स आसात, मायजच म्हटल्यार जाता, तातूंतले एक बरे लेक, स्टोरेजी भरपूर आसता जी, आनीक हे लेक जे आसा पळय न्ही ते जवळ जवळ 60-70 वर्सां पयलींचे, आनीक हे लेकाचेर जी सिस्टम आसा ती डेव्हलप करपा संबंदी समवेर इन द इयर 2010 work was taken up, and I tell you at the helms of your mother who was then the sitting MLA of Santa Cruz, तिणेच पुढाकार घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तें काम करून घेवपाक चालू केलेले मात ते बंद पडले, चालू ते काम करूंक ना तेच इन बिटवीन थंय कोर्टात कोण तरी गेलो आनी कोर्टात वचून केस जी फायल केली बिकॉज ऑफ टेनन्सी, ते काम बंद दवरचें पडलें कारण कोर्टान हे आमकां डिसिजन दिल्लें आसा, निर्णय दिल्लो आसा की कांयच काम करपाचें ना। सर, वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट, वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू परस्यू दॅट मॅटर एट अ कोर्ट लेवल। एक दुसरी बाजू जी आसा पळय न्ही रिसेंटली जे घडलें ते म्हटल्यार त्या तळ्याचो वाळू जो आसा पळय न्ही तो कोणी तरी सोडून दिलो आनी उदक सगळें व्हांवून गेलें रातचें। सो तेजेर आतां उपाय करपाचो म्हटल्यार एक बरी गजाल घडल्या ती म्हटल्यार आमचे वेटलँड म्हणून ती एरिया फूल एरिया डिक्लेअर जाल्ली आसा। देर इज अ गॅजेट वीच हॅज नोटिफायड दॅट, आनीक इट इज डेटेड 22/12/2023 म्हणजे डिसेंबराच्या 22 तारखेर गेल्या वर्साक ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा, वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्ली आसा। त्यामुळे थंय कोणाक वेस्टेड इंटरेस्ट घेवन आतां जमनी संबंधी वगैरे काम करूंक मेळचें ना। एज फार एज द गेट इज कन्सर्न आमी ती गेट रिपेर करून ताका केजिंग जें करपाक जाय म्हणजे लॉक अँड की तें प्रोविजन मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर करतात। हय स्पीकर सर, हे न्हू चड इमर्जन्सीचेर जावंक जाय, हे न्हू इमिडिएट इशू जावंक जाय, कित्याक हे आमचे तोयेचे जे इशू आहा हे आमचे एग्रीकल्चराचेर आमचे आजरांनी लोक डिपेंड आहा, प्लस ह्याच लोकांनी त्या तोयाक एक उतारो आहा, हो ह्या उतार्याक कोणाच्यान डॅमेज करूंक जायना। हो उतारो म्हणजे हो उतारो गव्हर्मेंट आनी हे तोयेचो पार्ट, ह्या पार्टाचेर तेणी घर बांदलेलें आहा, हेजेर सिरियस एक्शन जावंक जाय। तशेंच ह्यो आतां वाल कोणें ओपन केला तेजेर एक व्हेरी सिरियस एक्शन जावं, कित्याक आमचे लोक सगळे बेजार जालेले आहा। आमी अशें केलें आनी आजून पासून कांय एक्शन जावंक ना। पुलिशे सायडीच्यान हेजी पुलिसीक कंप्लेन केल्ली आसा, एक्शन जे मुखार घेवपाक जाय ते पुलिसीन घेवपाक जाय। येस, कोण आसा तो सोदून काडून तेजी एक्शन घेवपाक जाय। वी कॅनॉट डू द पुलिसींग वर्क। दुसरें स्पीकर सर, तांणी जे पायपलायनी म्हटला पळय न्ही, पयलीं जी ओल्ड पायपलायन घातिल्ली आसा ती जमनी भितर आसा, सादारण 1 मीटर भर भितर आसतली,
ऑफकोर्स पायपलायन भितर आसताच एक देड- पूण ही एक खूब मिनट. जुनी पायपलायन आनी ताका लागून प्लीज जे आतां आजुनी एक्शन जावंक ना न्हू तेजेर आमचे लोक बेजार आहा. हांव तुका वालो दिता कित्याक तुवेंनी कंप्लेन घाल्ल्या प्लस कोमितांनी एक कंप्लेन घाल्लेली आहा आनी आजून पासून कल्प्रेट सांपळोंक ना. कित्याक तेजेर त्या मनशांक हाडपाची चड गरज आहा आनी हे सिरियस जावंक जाय. ते गोर पळय उताराचेर आहा ते मोडपाचे. आय नो दिस honorable MLA इज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट ताका तो प्रोजेक्ट जसो तो कंप्लीट जाल्लो जाय. अँड हांव उतर दिता तुका की फेब्रुवारी मार्च एप्रील पयलीं तें काम जातलें. एटलिस्ट केजिंग ऑफ अ गेट आनी बाकीचें रिपेर कितें मायनर वर्क आसा तें एक थंय कोणी येवन रातचो तुमकां एकमेकाक धमकायता म्हणटा पळय न्ही तेजी पुलीस कंप्लेन हांव काय करूं शकना तुमी करपाक जाय ती. दॅट एटलिस्ट इज टू बी डन बाय यू पीपल. म्हणजे आनी दुसरें कितें दुसरें थिंगा लोकल कमिटी केल्या आतां टू मॅनेज दॅट वेटलँड एरिया. ते कमिटीक मातशें एक्टिवेट करून घे तुम्ही. हांवूय सांगता आमचे पद्दतीन. लेक मॅनेजमेंट कमिटी म्हाका दिसता स्पिकर सर आजुनूय जावंक ना. ही मातशी करपाची चड गरज आहा बेगी. बोंडवाल लेक हो आतां नोटिफायड जाल्लो आसा वेटलँड म्हणून. आनी जशें आमदारानूय सांगलें की जें उदक आसा तें फूल ड्रेन जालें आनी येदो व्हडलो जो लेक आसा तो अचानक काय जावची ना. हो पर्पजली आनी क्रिमिनल एक्ट आसा पर्पजली कोणान केल्लें आसा. जो मिनिस्टरानूय एश्युरन्स दिल्लें आसा की आपूण हें करता बट अशें सांगूंक शकना की आमी पुलिसान हें केल्लें आसा. सीएमानूय हेतून दखल घेवपाक जाय की कोण हें उदक येता फुडें आतां परत चालू जातलें. कित्याक हे सगळे जे सांताक्रूज जे शेतकार आसा तांकां हें उदक सगळें सप्लाय जातालें पण आजून पर्यंत जें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तें थरर प्रमाणान आजून पर्यंत जाल्लें ना. आमकां सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय कित्याक तो होम मिनिस्टर आसा आनी तेणेन एश्युरन्स दिवपाक जाय की तो कोणान हें केला जावं कोणान ही पायपलायन बसयल्या कितें केला. सो हेजें थरर इन्व्हेस्टिगेशन करून हांगा आमकां फ्लोर ऑफ हावस नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक ते टेबल करपाचें जाय. सी सौदी महाशय गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही इज वर्किंग व्हेरी एफिशियंटली. आमी जर पळयलें जर जाय खंयचेंय स्टेशन आसूं त्या स्टेशनाचेर 85 to 90% इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा पळय सक्सेसफूल जाल्लें आसा. हांगा ही केस बी आसा डिटेक्ट जातली. वेन ही कम्स ऑन मंडे वेनसडे सकाळच्या 11 वरांचेर तुजी सब कमिटी आसा ती सब कमिटी म्हणजे कमिटी आसा पळय न्ही वेटलँड एरियाची आनी तुमी येयले जाल्यार तुमचे एक भोवसाची एकल्या कोणाक हाडल्यार जाता. भोवसाचो जो मेन मनीस आसा ताका हाडल्यार जालो. आय विल ऑल्सो टॉक टू पुलीस फेलो ते जो कोण इनचार्ज ऑफ द स्टेशन आय विल ऑल्सो टॉक टू हिम पर्सनली. सगळेच कडेन सीएमान लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता आमी थोडें लक्ष घालून तें काम करपाक पळोवपाक जाय. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.